नमस्कार. सडेतोड नायक केरवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंय विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा आनी ताजे संदर्भात वेगवेगळ्यो ज्यो पळय बातम्यो येतात, वांगडी वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करतात, ताजेर संघर्श चालू आसा. आमी पळयतात फकत 6 ते 7 विरोधी वांगडी आसूनय विधानसभेन ते बरे तरेन प्रश्न मांडटात आनी तांणी सरकाराक पेचान हाडला. पण एका अर्दान विधानसभा अधिवेशन आसतनाय गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट तांचे परस वांगड्यान परस चड एक्टीव आसात. ते सतत वेगवेगळे प्रश्नाचो आवाज उठयतात. इतलेंच न्हय, जंय कितें तांकां पळय दोंगां दिसतात थंय ते धांवन वतात, ताजे व्हिडियो करतात, तो अपलोड करतात आनी ताका खूब मोठी प्रसिद्धी मेळटा. लोक तो पळयतात, ताजेर चर्चा करतात. 2 मानेस्त सोशल एक्टिविस्ट आज आमचे मदीं आसात आनी ते कशे तरेन काम करतात, कसलेच तरेची पदाची लालसा ना, कशाच तरेची तांकां येणावळ ना, तरी आसतना तांकां दिसता की गोंयचे प्रश्न दसाक लागपाक जाय, गोंयचे प्रश्न लोकां मुखार मांडपाक जाय. हांव तांची तुमकां वळख करून दिता. आमचे मदीं आज शंकर पोळजी. शंकर हो सोशल एक्टिविस्ट, तो वास्को रावपी, तो स्वता बिझनेसमॅन, ताजे स्टोन क्वेरी आसात, पूण तरी आसतना तो झुजारी, वेगवेगळे प्रश्न घेता. हांव शंकर पोळजीच तर एक तुमकां व्हिडियोय दाखोवपाचो आहा. शंकर पोळजीन एक जो व्हिडियो केल्लो पेडण्याची पळय दरड कोसळ्ळ्या, दोंगर कोसळून पडला, ताजे संदर्भात केला, तो खूब गाजता. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचो दुसरो मानेस्त आसा रामा काणकोणकार. रामाय सोशल एक्टिविस्ट, वेगवेगळे प्रश्न दसाक लायता आनी झुजारी. तर सगळ्यान पयलीं हांव शंकर पोळजी तुजे कडेन येता. तुवें हो जो पळय पेडणेचो मराठींतल्यान जो पळय व्हिडियो केला तो खूब गाजलो आनी महाराष्ट्रान सुद्दां गाजलो. तुवें ताजें नितीन गडकरी कडेन आवाहन करपी की पळयात कशे तरेन हो इतले दरडी पडल्यात, रस्त्यार पडल्यात, थंय कितें जालां, तर कितले दीस जाले तें पडून आसा. हांव तुजे कडेन जाप विचारचे पयलीं हांव आमच्या जे पळय पळोवपी आहात तांकां तो व्हिडियो तांकां प्रकाशीत करता. आमचे PCR टिमी कडेन मागता तो व्हिडियो दाखयात. नमस्कार, माझं नाव शंकर पोळजी आणि मी पेडणे गोव्यामध्ये आहे आणि मी या साईटवर आहे जिथे मालप्या हायवेवर जे MBR कन्स्ट्रक्शनने काम केलं होतं तिथे रिटेनिंग वॉल पडून पूर्ण गोवा महामार्ग जो आहे, गोवा मुंबई महामार्ग हा ठप्प झालेला आहे आणि आता एका बॉटल नेकामधून त्या गाड्या तिकडे डायव्हर्ट केल्या त्या लोकांनी. मी नितीन गडकरी साहेब जे आहेत आमचे सेंटर मिनिस्टर, त्यांना सांगू इच्छितो की हा जो आता पडला आहे ना, हा जो रिटेनिंग वॉल कोसळलेली आहे आणि हे जे डेब्रिज आहे ना, गेल्या 1.5 महिन्यापासून इथे कामच स्टार्ट झालेलं नाहीये. म्हणजे तुम्ही विचार करा सर, तुम्ही या लोकांना हजार कोटी दिले, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे ते पैसे कुठे गेले? हे चीप क्वालिटीचं डेव्हलपमेंट या लोकांनी दिलं आहे. परत सांगतो मी, लास्ट टाइम तुम्ही जेव्हा गोव्याला आला होतात मोपाला तिकडे इनॉग्रेशन करायला, तिथे सुद्धा तो रोड तुम्ही इनॉग्रेट करून 10 दिवस झाले नाही, पाणी भरलं तिथे. इथे एवढं पाणी तिथे का गाड्या चालवायला मिळत नव्हत्या. म्हणजे तुम्ही विचार करा गडकरी साहेब, हे कसलं डेव्हलपमेंट या लोकांनी केलं आहे. ते हजार कोटी दिले, पण ते पैसे कुठे गेले कोणाला माहित नाही. हे 40,000 कोटीचं डेव्हलपमेंटच दिसत नाही कुठे. आम्ही शोधतोय, सगळे गोवेकर शोधताय ते डेव्हलपमेंट कुठे केलं. शंकरजी, तुवें हो व्हिडिओ तयार केलो, लोकां मदीं तूं गेलो, हांवें म्हणलें तशें महाराष्ट्रभर हो व्हिडिओ पावलो. तर तुका हो अशे तरेचो प्रश्न आसा हे केन्ना कळ्ळें आनी कसो तूं केन्ना गेलो तो थंय? पळय, आतां जालां कितें, आमी आतां डेव्हलपमेंट पयलें, सरकारान डेव्हलपमेंट केलां तें आनी बरी गजाल. डेव्हलपमेंट हें जायच, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. कित्याक वाडटो ट्राफीक, कितें वाडटी लोकसंख्या, हेका डेव्हलपमेंट गरजेचें. पूण आयज जे डेव्हलपमेंट आमी पळयता, जे सेंटर मिनिस्टर येतात, आमचे गोंयचे CM म्हणटात 40,000 कोटीचें आमी डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा, पूण ते डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार आमकां तें विपरीत दिसता. तें डिस्ट्रक्शन कशें दिसता आमकां पळयत जाल्यार. आमी आतां हालींच पयलें 2 म्हयन्या पयलीं रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळी मालप्या हायवेचेर आनी रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळी तेन्ना 4 जाण मरता वाचले बाबडे. आमचे गोंयचे जागेकार इतले बरे की ते आमकां राखतात. कितें ते गाडयेच्या फुडें ते कडप पडलें, पूण तांकां बाबड्यांक कांय जावंक ना. म्हणून देवाक सुद्दां खबर आहा की आमच्या लोकांची कांय चूक ना, राजकारण्यांची चूक आहा. म्हणून तेंच्यांनी हे सगळे जे प्रोजेक्ट हाडले की तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें तरी आपुणूय कमयलां आसतलें अशें आमकां दिसता. सो आयज परिस्थिती अशी आहा की वयता थंय
आमच्या म्हाकाच नान रिटेनिंग वॉल थंयसर कोलॅप्स जाले, क्रॅक जाले थंयसर. सो आयज आमी म्हणटा कितें सांग, हें कसलें काम केलां काय म्हणून. आनी ते पळयत सुद्दां जाल्यार बुरशें दिसता कित्याक सांग, मालप्याची जी रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळे न्हू ती स्टेप बाय स्टेप कोसळ्ळे, कमीत कमी 15 दीस ती कोसळत आसलेली. आनी ह्या टेन्युअरान जर थंय ट्राफीक चालू आसलेलो आनी जर सपोज एक थंयची गोवा बॉम्बे नॅशनल, गोवा मुंबय नॅशनल हायवे ती, आनी थंयसर जर कितें जर डिजास्टर जालो हेका जबाबदार कोण आसलेलो. हेंच्या चीप क्वॉलिटीच्या कामा खातीर आयज हें सगळें जालां न्हू. आयज जे ताका मटेरियल सुद्दां यूज केला तें आमी पळयलें जाल्यार ते चीप क्वॉलिटीचे मटेरियल. हांव शंकर भाऊ तुजे कडेन येता. रामो, म्हाका सांग की अशे तरेचे पळय गोंयचे प्रश्न आहात ते तुमी कशे घेतात? हो आतां मालपे तो धांवून गेलो आनी ताजे पयलीं कोणाकूच तो मिडिया इतलो गोंयान भितर एक्टीव आहा, कोणेच ताचेर उजवाड घालना. पूण एक बरो शंकरा सारको मनीस थंय धांवून वता आनी लोकांक कळटा. आज ताका लागून देशभर ह्या व्हिडिओची चर्चा जाली. हांव तुका सांगता, एक दिसा भितर कोण तरी धांवून वचून ते जाग्यार घालतलो. सो हाजो इम्पॅक्ट पळय येदो व्हडलो जाता. अशे तरेचे तुमी व्हिडिओ कशे तयार करतात, कसो प्रश्न सोदतात? सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें आमकां जेन्ना खंयचेय आमी मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसता, आमकां खंय तर कळ्ळें की अशें अशें सिच्युएशन जाता म्हणून आमी आनी ते टायम काडना. फर्स्ट प्रायोरिटी इज विजीट दॅट प्लेस. आमी त्या प्लेसीचेर वयता, थंयसर सिच्युएशन अंडरस्टँड करता आनी ताज्या नंतर आमी डायरेक्टली एक्सपोज करता की हें सिच्युएशन आसा म्हणून सांगता. आनी बिफोर डुईंग आमी गव्हर्मेंट ऑफिसरांक कॉन्टॅक्ट करता. आमी ताज्या नंतर मागीर गव्हर्मेंट ऑफिसर रिस्पॉन्ड करना, लोकल MLAs नाजाल्यार जे ऑथॉरिटीज आहा पळय तांकां कॉन्टॅक्ट करपाचे प्रयत्न करता. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत कितें आसा, मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, लोकां कडेन पावप हें गरजेचें आसा. ज्या पर्यंत लोकां कडेन पावना त्या पर्यंत सरकार जागो जायना, आनी ज्या पर्यंत सरकार जागो जायना त्या पर्यंत तेजेर एक्शन जायना. व्हेरी गुड. म्हाका शंकर परत सांग, हो मालपे इश्यू जाला, रिटेनिंग वॉल पडली, येदे व्हडले दरड सामकें रस्त्यार आयलां आनी केदे व्हडले भिराकूळ. तूं म्हणटा खरें, तें जर कोणाक कळना आसत जर घडिल्लें जाल्यार कोणीय भितर वचून मरूं शकता, कितें येदी व्हडली ट्रेजेडी जावपाची. आनी तूं म्हणटा तशें पयलीं कितलेशे दीस थंय सुरूच मेळटाली, हळू पडटालें. तर तुका कशें कळ्ळें आनी तूं थंय केन्ना पावलो? हांवें ह्या मालपे हायवेचेर जे तेंच्यांनी काम केलां हांवें 1 वरास पयलीं थंयसर केव्स दाखयलेले. हांवें थंय व्हिडिओ पयलीं सुद्दां काडलेले आनी वॉर्न केल्लेलें हांवें पयलीं की हें कोसळटलें म्हणून. कित्याक सांग, तेंच्यांनी जे सिवील इंजिनियरींग म्हणटा न्हू आमी, ज्या पद्दतीन अशें करपाक जाय आसलें न्हू तें अशें केलां. तो जो प्रोटोकॉल तो तेंच्यांनी सिवील इंजिनियरींग फॉलो करपाक जाय तो करूंक ना तेंच्यांनी. आनी तांकां सुद्दां खबर आसलेलें कशें दिसता, कित्याक सांग हें अशें जातलें म्हणून. कित्याक सांग, आयज ज्या पद्दतीन ही सगळी कामां जाल्या, वॉटर लॉगिंग सुद्दां आमी पळयता, हायवेचें काम सारकें जावंक ना. आनी ह्या व्हिडिओ पयलीं, हो जो आतां व्हिडिओ व्हायरल केला तेच्या पयलीं हांवें कपडे काडून आंगांक माती लावन नितीन गडकरी जेन्ना मोपा लिंक रोडाचें इनॉग्रेशन करपाक येयल्ले तेच्या आदी 2 दीस हांवें व्हिडिओ काडून रिक्वेस्ट केल्ली की हें तुमी पळया म्हणून. तेन्ना सुद्दां तें पडलेलेंच आसलेलें. तेच्या उपरांत तें हांवें काल काडलां तें मागीर पडलां. कितें सो हे जे आतां जेणी काम केलां न्हू, म्हाका ते तेच्या नजरेक हाडपाक जाय आसलेलें की तुमी जे 1000 कोटी तांकां दिल्यात आमच्या सरकाराक, ते कशे तेंच्यांनी यूज केले आनी कॉन्ट्रॅक्टरान कशें काम केलां तें म्हाका तेंच्या नजरेच्या मुखार हाडपाक जाय आसलें. म्हणून हांवें म्हाज्या पद्दतीन ते नजरे मुखार हाडले. कित्याक पत्रादेवी ते काणकोण मेरेन आमी जे काम पळयलां न्हू MVR कन्स्ट्रक्शनाचें, तें सगळें चीप क्वॉलिटीचें काम पळयलां. एक्झॅक्टली. सो हें पळय आतां येदे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर, इतलो पयसो, तुमकां कशें तरेन ते किंवाड हें कसो येता तुमकां? राग जो पळय येवपा जाय तो पत्रकाराकय येवपा जाय, पूण ताजे पयलीं तुमी वतात थंय. ही राग म्हणल्यार सिंपल गजाल आसा. 40,000 कोटी म्हणल्यार म्हाका दिसता कोणाक कॅल्क्युलेट सुद्दां करपाक लायले थंयसर. कितले रूम, एक रूम भरून तुका पयसो आसतलो, तो कॅल्क्युलेट करता म्हणजे 4, 5, 7, 8 दीस तरी लागतले तुका बसून तर करतले जाल्यार. म्हणल्यार इतलो पयसो जर खर्च करता आनी एक सिंपल कॅल्क्युलेशन आसा. रिटेनिंग वॉल जेन्ना बांदता, जेन्ना 10 मिटराचे, जेन्ना हायट जेन्ना 40 मिटराची वयर हायट आसता, तेन्ना 40 मिटराच्या हायटीचेर तूं डायरेक्ट स्ट्रेट हिल कटींग करूंक शकना. तुका स्लॅब बाय स्लॅब करचो पडटा आनी 10 मिटराच्या हायट मिनिमम, डिपेंडींग अपॉन द सॉयल, 10 मिटराच्या हायटाच्या प्रमाणे तुजो फुडलो स्लॅब म्हणल्यार एक पावण्या भाशेन ते करचे पडटा थंयसर एक 10 मिटराच्या हायटाचेर. पूण आयज तर पळोवपाक गेल्यार आमी जो मालपे रिटेनिंग वॉल पळयला थंयसर डायरेक्ट स्ट्रेट वर्टिकल विथ 75 डिग्रीचेर थंयसर कट केल्लो आसा. आनी तूं इमॅजीन कर, जेन्ना झाडां थंयसर वयर तेंचेर झाडां आहा थंयसर आनी पावस पडल्या वेळार डेफिनेटली बावंड ते सकयल देंवतलेच डेफिनेटली. आतां जाला कितें, आनी दुसरी गजाल, जेन्ना तूं हिल कटींग करता तेन्ना तुजो रिटेनिंग वॉल, प्रत्येक एका रिटेनिंग वॉल आसचो पडटा सेफ्टी पर्पजाक लागून. आतां म्हाका एक कळना, गोंयानूय तोच कॉन्ट्रॅक्टर आनी महाराष्ट्राय तोच कॉन्ट्रॅक्टर, पूण गोंयान जें आसा पळय ते रिटेनिंग वॉल 40 मिटराच्या हायटीचेर हिल कटींग केल्लें, ताका रिटेनिंग वॉल 1.5 1.5 फीट आनी महाराष्ट्रा 1 मिटर. ओके.
कॉन्ट्रॅक्टर सेम, पूण हे डिफरन्स कित्याक? आनी दुसरी गजाल आनी एक, हांव आनी शंकरबाब गेल्लो तेन्ना अर्दे कडेक तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल बांदलेलो आहा आनी दुसरे कडेक ते मातसो फुडें तर पळोवपाक गेल्यार थंयसरूय हिल कटींग केल्या, तो रिटेनिंग वॉल बांदना. म्हळ्यार हांकां पयलीं खबर आहा की तो सकयल देंवचो ना म्हणून. म्हळ्यार अक्षरशः दुसरी गजाल आहा, आमकां ऑलरेडी हिंट मेळ्ळो जेन्ना आमकां कळ्ळें की एके जाग्याचेर अकोला थंय 9 लोक तेतून भितर सापडले आनी Correct. अक्षरशः गेले. म्हळ्यार आयज कोणाक रावला आमी? आयज कुट्टाळे पळयात, हिल कटींग जाल्ले आहा, पॉसिबिलिटी आहा तो हिल सकयल येवपाक. आयज तर तांकां विचारता ते कितें म्हणटा, इंजिनियर खबर पावसान आमी काम करपाक शकना म्हणटा. शंकरबाब, म्हाका एक परत आनी एक प्रश्न आसा. तुवें हो मराठीन केलो, तूं हरशी कोंकणीन Yeah. करता, सो तुजो उद्देश कितें आशिल्लो? महाराष्ट्रान सामको नितीन गडकरी मेरेन पावपाक जाय. येस ऑफकोर्स. कितें आसा, नितीन गडकरीचे मेरेन ते जो मेरेन ते आतां आमचे जे राजकारणी आहात न्हू ते काय तेका सांगचे ना न्हू, आपले वायट काय कोण आपण स्वता सांगचो ना. आनी गोंयान पेपरार छापून आयलो, आमची मिडियान छापलें म्हणून तांकां पावपाचें ना. ना. सो म्हाजो उद्देश आसलो की तो नितीन गडकरीचे मेरेन पावपाक जाय आनी तेच्या नजरे मुखार येवंक जाय ते बाबा आपूण जे हांकां हजार कोटी दिले ते कशे हेंच्यांनी यूज केले. करेक्ट. म्हाका एक सांग, पूण ते धाडले कशें तुवें? कारण निमाणें कशें व्हिडिओ केलो म्हणून जायना, महाराष्ट्रान तो सर्क्युलेट जावपाक जाय, तो नितीन गडकरी मेरेन पावपाक जाय. हाजे खातीर जे पळय कितें प्रोसेस, तुजे कडेन इतलो सबस्क्रायबर आसात? सबस्क्रायबर्स ना, म्हाजे कडेन सोर्सीस आहा अशे जेंकां हांवें तो धाडून मागीर तेंच्यांनी फुडें पावयलो मागीर. ओ, सो तुजे कडेन आसा हें? पळय कशें आहा, समाजान न्हू बरे लोक आहा जेंकां हें दिसता पूण ते उलोवपाक भियेता. कित्याक सांग, हे जे सरकार आहा ते कशें डिक्टेटरशीप करता ते आमी पळयलां. आमकां एक्टिविस्टांक सुद्दां कशें सतयता ते लोकांनी सुद्दां पळयलां. हांवें एक बारीकसो व्हिडिओ काडलो, एक जागेकार म्हणून म्हाजे तेंच्यांनी बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट घातली, हांवें तेजे सेंटिमेंट्स हर्ट केले म्हणून. पूण हांवें कांय हर्ट करूंक नासले, हांवें फक्त इतलीच रिक्वेस्ट केली आमचें पर्यावरण वाचया म्हणून. हें तांकां दुखलें. सो तुका त्रास जाता, आनी तुका त्रास जाता म्हणून खबर ना, आसता म्हाका तरी लायक न्हू, म्हाका सरकारान त्रास केल्लेले जाय, ते लोकांकूय पळोवंक जाय न्हू. Good, की जेन्ना कोण सत्य उलयता तेकाच त्रास जाता, खोटें उलयता तेका त्रास जायना. राजकारण्यांक खंय त्रास जाता? तांकां त्रास जायना. ओके. सो तुका खबर आसता सरकार तुका फाटल्यान लागू शकता, तुका त्रास दिवंक शकता, तरी तुका एक सत्य आपूण बाजू घेवन मांडटलो, आपूण झगडटलो आनी खरें सत्य लोकां मुखार हाडटलो. आयज खऱ्या अर्थान लोकां मुखार हें सगळें सत्य हाडपाची गरज आसा आनी हें काम आमचे एक्टिविस्ट करतात. आनी आमचे हे 10-12 जे एक्टिविस्ट आहात न्हू ते सदांच ग्रावंडाचेर आसता आनी सदांच सोशल मिडियाचेर आसता आनी ते लोकांच्या नजरे मुखार हाडूंक सोदता. कित्याक लोकां मेरेन थोडे गोश्टी जे आहात न्हू ते लोकां मेरेन पावना, की जशें पावोंक जाय तशें पावना. लोकांक राजकारणी एक दाखयता कितें आनी बाकीचे लोक एक दाखयता आनी आमी तांकां जे दाखयता न्हू तेन्ना ते सारकें झॅप जाता. आमी तांकां आतां दाखयलें सांकवाळे काल आतां भुतानी प्रोजेक्ट जो येता तो प्रोजेक्ट कसो येता आनी ताका परमिशनां कशी एका दिसान जालें. Exactly. की लोकांक खबर ना एका दिसान परमिशनां जाता म्हणून. बाबडे लोक 2-2 वर्सां फायली घालतना परमिशनां घालतात. आमी पळयलें न्ही, तें आजगांव एक म्युटेशन एक रिसीव जाल्लें. आतां सेम आमकां काल आतां एक गजाल कळ्ळ्या, भुतानीचे प्रोजेक्टाक तांकां परमिशन एका दिसान दिला खंय पंचायतीन. आनी जे जाग्यार 14 काय 15 परमिशनां जायी त्या जाग्यार 4 परमिशनां घेवन तांकां तेंची फायल पास केल्लेली आहा. ओके. सो अशे कितलेशे प्रोजेक्ट येत आहात. हांव तुका ह्याच संदर्भात विचारता, तुमचो एक ग्रूप आसा, तूं शंकर, तुमी हे दोगी जाण मित्र, तूं आनी शंकर, पूण ताणें म्हणलें तशें आनीकय अशे 10-12 एक्टिविस्ट आसात. कारण तुमी जर एक 10-12 जाणांची जर एक फौज आहात न्ही, जाल्यार तुमी पुरो आनी विरोधी आमदार नाकात. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार विशय जेन्ना सिरियस गंभीर आसता तेन्ना सगळे जे जितले लायक मायंडेड एक्टिविस्ट आहा पळय ते सगळे येतात. तांकां आनी सांगपाचें ना बाबा यो रे हांगासर प्रोटेस्ट घेता ना. एकदां मेसेज पावली काय थंयसर मागीर आमी उबे रावप आनी थंयसर पावप इमिजिएटली. आनी कोणाक पावना जाल्यार मागीर तो इन्फॉर्म करता. पूण एक गजाल आसा, सद्या जो ग्रावंडाचेर रियल ओपोजिशन जावपाक जाय आशिल्लें ते खंय तरी कमी पडटा. ग्रावंडाचेर प्रेस कॉन्फरन्सार सगळे कडेन दिश्टी पडटा आमकां, पूण ग्रावंडाचेर जे इम्पॉर्टंट आसा पळय तो प्रोटेस्ट आनी पयलीं जाताले पळय 20 वर्सां पयलीं ते प्रोटेस्ट येताले 10 वर्सां पयलीं ते आतां कमी जाला आनी तो रोल जो आहा पळय तो एक्टिविस्ट आयज निभयता. बरें, म्हाका सांग शंकर, तूं इश्यू घेवन लडटा, तुवें म्हणलें तुका त्रासय गव्हर्मेंट दिता, पूण मागीर गोंयांतलें ऑपोजिशन करता कितें? हांवें आतां जे इश्यूज जे मॅक्झिमम जे घेतले ते एनवायरमेंट रिलेटेड रोड इश्यूज जे आहा ते घेतले ते आनी हांवें ते इश्यू असल्या पद्दतीन करून घेतले की ती मॅक्झिमम कामां हांवें करून घेतले. म्हणजे हांवें ती सरकाराक भाग पडला की बाबा तें काम तेणें करपाकूच जाय अशें. आतां ऑपोजिशन कशें आहा, आमी ऑपोजिशन पळयलां, ऑपोजिशनाक जाल्यार आमी इतले आमच्या भशेन एक्टिविस्टा भशेन जाल्यार झगडटाना पळोवंक ना. आयज खरें ऑपोजिशन जर कोण आसा जाल्यार एक्टिविस्ट आसा. आयज ज्या पद्दतीन आमी ऑपोजिशनाक पळयता जाल्यार ऑपोजिशन सुद्दां खंय ना खंय तरी TCPचे जे डिमांड्स बीन आहा थंयसर कॉम्प्रोमायज जाल्लेले भशेन दिसता आमकां. सो तुमचोय विश्वास ना ऑपोजिशनाचेर?
न्ही विश्वास म्हणल्यार कशें आहा जो रोल प्ले करपाक जाय तो प्ले जायना म्हणल्यार आमकां खंय तरी दिसता की खंय ना खंय कॉम्प्रमायज जाल्ले आहा काय म्हणून क्वेश्चन मार्क येता. इट इज नॉट पर्टिक्युलरली बिकॉज ऑफ वन थिंग. तुमी मुद्दम पळया जेन्ना एक्टिविस्ट एक्सपोज करता विशय तेन्ना मागीर पॉलिटिशियन येवन उबे रावता. म्हणल्यार तुम्ही पयलीं विशय घेवपाक जाय. यू हॅव टू बी कॉन्क्रीट ऑपोजिशन जावपाक जाय. नो डावट की फक्त 7ची स्ट्रेंथ आहा आनी ते 33 आसा. नो डावट. बट ते 7 जे आहा पळय ते युनायटेडली खंय उबे आसपाक जाय. एक्झॅक्टली. शंकर म्हाका एक इम्पॉर्टंट गजाल तुजे कडेन उलोवपाक येती अशी की RTI एक्टिविस्ट म्हूण तयार जाले गोंयांत आनी अजुनूय ते आहात. म्हणजे आतां पळय जे कितें एक्टिविटी जाता तुमी करतात एक्टिविस्ट ताचे म्हाजे पयलींचो प्रोसेस आशिल्लो RTI एक्टिविस्ट. पूण RTI एक्टिविस्टाचें नांव पेड्डेर जालें कारण कितें जावपाक लागलें ते खंय एक इशू घेतल्या बरोबर कोणा कडेन वचून पयशे मागतात ते कितें तरी भितरल्यान हेराफेरी करतात कोणा तरी सामील आहात कोण तरी तांकां मुखार काडटा म्हण ते वतात पयशे घेतले की इशू काडनात. अशें गोंयांत RTI एक्टिविस्ट आसात अजून. सो तुमी तुमची क्रेडिबिलिटी वाडपा खातीर कशें की आज शंकर भोजी उबा रामा काणकोणकार आनी 4-5 जाणां आहात जे सतत लढटात. तुमची क्रेडिबिलिटी वाडपा खातीर अशे तरेचे कर्तुबां जावपा जायना. तुमच्या एक्टिविस्टांनी पयशे घेवपा जायना किंवा कोणें तर तांकां फुडें काडले म्हणटा आनी भानगडी करपा जायना अश्यो. सो हाजे खातीर कांय पथ्यां पाळचीं पडटात. ही पथ्यां तुमी पाळटात. पळय हांवें आतां म्हाज्या बद्दल हांव तुमकां सांगता हांवें आतां ज्या पद्दतीन एक्टिविजम स्टार्ट केल्लो हांवें लायटली घेतलेलें पयलीं सद्या. मागीर म्हाका रिस्पॉन्स जो मेळपाक लागलो आनी लोकांचो जो विस्वास मेळोंक लागलो तूं काम बरें करता तुजो हें बरें आहा समाजान. सो हांवें म्हाजें काम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आतां हांव केन्ना RTI बी मागपाचे भानगडीक पडना कित्याक सांग ते मागीर फॉलोअप करचें पडटा आनी मागीर म्हाका तितलो टायमूय नासता कित्याक म्हाका म्हाज्या पोटा पाणयाचेंय पळोवपाक जाय आनी हो एक्टिविजमूय पळोवपाक जाय. हांव प्रयत्न करता म्हाज्या आवाजान काम जावपाक जाय म्हाज्या शब्दांनी काम जावपाक जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल पयरचो व्हिडियो कितें म्हाका ज्या जाग्यार तो पावोवपाक जाय आसलो हांवें थंयसर पावयलो म्हाजें काम जालें. आतां फाल्यां म्हाजी एक इच्छा कितें तें काम जाता इतले बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय आनी तो रोड जो ब्लॉक जाला तो ओपन जावपाक जाय. आतां बाकीचे लोक आतां पळय तुमी कोणाक आडोवपाक काय शकना न्हू. म्हाजी विचारधारा आनी दुसऱ्याची विचारधारा हांव कोणाक सांगूंक शकना. मागीर फुडलो मनीस कितें म्हणटलो बाबा तूं कोण म्हाका सांगपाक तूं तुजें काम कर. न्ही हांव तें कित्या खातीर म्हणलें तुका एक RTI जशें जालें तसो सोशल एक्टिविजम हो एक मुवमेंट जावपाक जाय. कित्याक कशें आहा जेन्ना ऑपोजिशन थंड पडटा ऑपोजिशनाची मिली भगत आसता रुलींग पार्टी बरोबर रुलींग पार्टीचो दबाव वाडटा अशे वेळी एक चळवळीचो भाग म्हणून गोंयांक आज विशेष करून पर्यावरणाचे प्रश्न आनी गोंय वाचोवपाचो प्रश्न. आतां पळय वायनाड केरळाक पळय जें कितें जालें दोंगर कापले आनी ते फाटले आतां 50 वर्सां चलताले पूण हालींच्या वर्सांनी हेवोक जालो सारकें. ताका लागून आतां जो पळय कितें पावस पडटा थंय जवळ जवळ 350 मिलीमीटर पावस पडलो. गोंयानूय तितलोच पडला. सो गोंयान फुडल्या 5 वर्सांत कितेंय जावंक शकता. सो आमचो वायनाड जावचो न्हय हाजे खातीर ऑपोजिशन जर बोवाळ करनात एक्टिविस्टांनी फुडें वचून हो प्रश्न आतां घेवपाची गरज आसा. आयज सद्या पळोवंक वचत जाल्यार आमी पळय स्वप्नेश शेल्लेकर म्हणनाका कितें आनी रामा बाब म्हणनाका कितें अशे आमचे बरे बरे एक्टिविस्ट आहात एंटनी डिसिल्वा आहा हे इश्यूज घेतात आनी लोकां मुखार हाडटात. कितें आयज आमी रेस मागूस जे पळयलां न्हू हें पयलें वायनाड जावपाक शकता हें आमकां दिसता. कित्याक ज्या पद्दतीन रेस मागूस हें दोळ्या फुड्यान दिसता आमकां ते कशें व्हांवून सकयल येत न्हू तें कळचें ना. तो फाल्यां एक कन्स्ट्रक्शन थंय जालें सामकें आनी आमचो पणजेचो कितलो सुंदर तो पणजेच्यान दवर दिसतालो कितें ताची वाट लावन उडयल्या. हय आनी आयज जर खऱ्या अर्थान जर पावर कोणा कडेन आसा जाल्यार एक्टिविस्टां कडेन आसा. आनी आयज जर सगळे एक्टिविस्ट जर एक जावन एक पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंडान आमी जर विचार करून फुडें सरत जाल्यार आमी गोंय वाचोवपाक शकता. आमकां राजकारण्यांची गरज ना. पळय डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिले लोकांक सुद्दां रायट दिले. आयज जर लोक एक खंयचो प्रोटेस्ट करता निशेध करता आनी तेचो आवाज जर सरकारा मेरेन पावता जाल्यार सरकार सुद्दां भिवंक शकता. हेच्या पयलीं पळयलां आमी हें सरकार कशें आहा हें सरकार पयलीं पुलीस घालता प्रोटेस्ट येयले काय कितें हें सरकार पयलींच भियेता आनी पुलीस घालता आनी लोकांचो आवाज दामूंक सोदता. आमी पयलींची प्रोटेस्टां पळयल्या ना SEZचे प्रोटेस्ट पळयले आमी सगळे लोक जिखले प्रोटेस्ट पयलीं. पूण आयज सरकार कशें आयज सरकार डेमोक्रेसी काबार करपाक सोदता म्हणून ही परिस्थिती येयल्या सद्या. आमी कोणाक ब्लेम करपाक शकना. शंकर पळोवचेन म्हणलें की सगळे एक्टिविस्ट जर एकठांय आयले जाल्यार हो आवाज इल्लो चड बुलंद जावंक शकता. सो अशे कितें प्रयत्न आसात. गोंयच्या एक्टिविस्टांक एकठांय हाडप तांकां बरें मार्गदर्शन करप ते क्लीन रावतले हाजे खातीर तजवीज करप आनी एक मुवमेंट वेगवेगळे प्रश्न घेवप मागीर गांवांत पंचायतीचेर दबाव हाडप जिल्हा पंचायतीन भितर प्रेशर ग्रूप तयार करप अशे तरेची एक चळवळ गोंयांत जावंक शकता. डेफिनेटली जावपाक शकता. आनी आज पर्यंत तुमी पळयल्या जाल्यार पयलींचे मुवमेंट
जितले आसा पळय तितले एक्टिविस्ट लीड मुवमेंट जे आहा पळय सक्सेसफूल जाल्ले पॉलिटिकल जीबीए पळय मरे गोवा बचाव आमदार हे सगळे एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट न्ही एक्टिविस्ट Exactly. आणि जेन्ना पॉलिटिकल मुवमेंट आसता म्हणल्यार एक पॉलिटिकल पार्टी जे आहा पळय विशय घेता आनी तो मुवमेंट करूंक जाता तो केन्ना सक्सेस जायना सो खंय तरी ते कॉम्प्रोमायजाचेर वता पूण एक्टिविस्ट जेन्ना एकठांय येता तेन्ना तो प्रेशर डेफिनेटली बिल्डअप जाता आमी वेगळे वेगळे विशय पळयले आहा जंय एक्टिविस्ट येता तो आजगांव पयलीं एक्टिविस्ट पावले सगळ्या कडेन आनी त्या एक्टिविस्टान आवाज केलो पळय तेन्ना सगळो फूल एक एक्सपोज जाले आनी तेंचे डिपार्टमेंट मागीर पुलीस आपल्या डिपार्टमेंटाकूय एक्सपोज करपाक लागले इट लेट रीच एट दॅट लेवल की तांकां आतां एक्टिविस्टांचो भंय आहा ज्या दिसा एक्टिविस्ट पयशे घेवन कॉम्प्रोमायज जालो ताका मार्केटान व्हॅल्यू झिरो जालो एक्झॅक्टली आनी अशें केन्नाच चिंतप ना की आपूण कितें करतलो आनी कोणाक कळचें ना आयज सगळ्यांक खबर आसा पुलीस जे आहा पळय सिन्सियरली सांगता हांव थोड्या हॉनेस्ट पुलीस ऑफिसरांक रेस्पेक्ट दिता पूण पुलिसान जेन्ना डिपार्टमेंटान भितर सरता न्हू तेन्ना एक वेगळो रेस्पेक्ट आहा कित्याक आमी कॉम्प्रोमायज जायना म्हणून तांकां बरे भशेन खबर आसा गुड सो म्हाका दिसता की हो एक्टिविस्ट जो आहा पळय ग्रूप जो सगळे एकठांय तर जाल्यार गोंय चेंज जावपाक चड टायम लागपाचो ना शंकर म्हाका एक सांग गोंय बदलता आनी एक विकासाच्यो अक्षरशः दडको गोंयान येवपाक लागल्यात आजच हांवें पेपराचेर बातमी वाचल्या एक व्हडलो हॉटेल समूह जवळ 500 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट करून अणजुणा एक हॉटेल बांदता 7 स्टार हॉटेल अणजुणा ऑलरेडी 5 स्टार आहा गोंयच्या गांवांनी दर्यावेळेचेर पूर्णतः 5 स्टार हॉटेलांनी पूर्ण गर्दी केल्या दुसऱ्या अर्दान होम स्टेच्या नांवान मोठे कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग्स येवपाक लागल्यात व्हडले कन्स्ट्रक्शन जातात आनी ताका भायले येवन लागतात हालींच एका मंत्र्यान म्हळां गोंयांत वर्साक 1 कोटी ट्युरिस्ट येतात सो गोंय आतां खंय पावलां म्हणजे आमकां कितले ट्युरिस्ट जाय आमकां कितले भायले लोक हांगा राविल्ले जाय गोंयाक एक भायले लोक येवपाची एक मर्यादा आसा न्ही एका सुरेश प्रभून कांय दीस पयलीं म्हणिल्लें की गोंयाक आतां कॅरींग कॅपेसिटीच उरना म्हणून सो ह्या सगळ्या परिस्थिती पळयत जाल्यार आमचें गोंय खंय वता आतां तुमकां एक सिंपल गजाल सांगता आतां हें जें पोट जें आमकां देवान दिलां न्हू ह्या पोटान जितलें जेवण जाय तितलेंच जेवण आमी भितून घालपाक शकता चड घातलेलें अजीर्ण जातलें मागीर तें तुका पचपाक ना मागीर तें सेम गत आमच्या गोंयची जाल्लेली आसा आयज विकास म्हणटा तुमी आमी विकास म्हणटा तेका हो जो विकास आमी म्हणूंक शकना कसिनोक आमी विकास म्हणपाक शकना आयज वयता थंयसर कसिनोचे जे एडवर्टिजमेंट्स पळयता तेका आमी विकास म्हणपाक शकना आयज आमी आमचे जे दोंगर हिल कटींग जे जाला तेका आमी विकास म्हणपाक शकना कितें आयज मोपा खातीर तेंच्यांनी 10 लाखा वयर झाडां मारली हो विकास एक्झिस्टींग एअरपोर्ट आसतना तुमकां मोपा कित्याक जाय आसलेलो तेजे कडेन कॅरींग कॅपेसिटी आसलेली दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन जर दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन कॅरींग कॅपेसिटी नासलेली जाल्यार तुमी एक 500 कोटी मोडून तो भायरसून तुमी रेनोवेट कित्याक केल्लो ते पयशे कित्याक मोडलेले सो आयज जे पद्दतीन तुमी जे ट्युरिस्ट म्हणटा कितें हे ट्युरिस्ट आमकां जाय न्हू तितलेच ट्युरिस्ट आमी जे गोंयान आमकां जे जितले आमी एकोमोडेट करूंक शकता तितले ट्युरिस्टांचेर फोकस करपाक जाय आयज हे जे 5 स्टार जे हॉटेल्स बीन येवपाक लागले न्हू हे आनी ते 5 स्टार हॉटेल्सांनी तुका कसिनोय परमिशनाय मेळपाक लागले सो आयज म्हाका दिसता गोंय जे आहा न्हू हे लास वेगस करपाचो हेंचो प्रयत्न आसा पळय तुका प्रश्न विचारता ताणें पळय म्हणलें तीच हांव आडी फुडें व्हरतां इटली एक बरें सुंदर शहर थंय प्रॉब्लेम कितें जावपाक ट्युरिस्ट इतले वाडले की गांवच्या लोकांक गांव सोडून वचचो पडलो आनी थंय ट्युरिस्टूच जाता चड आयल्यात इतले लोक वाजेल्यात युरोपांतले खुबशे देशांनी की ट्युरिस्ट दिसले की तांच्या तोंडार कितें उडयतात ताचेर उदक मारतात अशे तरेची चळवळी सुद्दां युरोपान तयार जावपाक लागल्यात तातूंतले कांय देश तर ट्युरिजमाचेर जगतात अशे तरेचे गोंयान भितर फुडें केन्ना जावंक शकता अशी चळवळी डेफिनेटली इन द वर्ड्स आमी त्याच हेतून लायनीर गेल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की एक गजाल आमी अंडरस्टँड करपाक जाय सदांच सगळ्यो गोश्टीक पीक पॉयंट आनी फॉल आसता एक्झॅक्टली आतां हो जो पीक पॉयंट व्हरता आमी खंयच्या एंगलान पीक पॉयंट व्हरता तो इम्पॉर्टंट आसा आमकां ट्युरिस्ट खंयचे तरेचे ट्युरिस्ट आमी एट्रॅक्ट करता आतां सद्या प्रेझेंटली कितें म्हणटात आमचे सनबर्नाचेर इतलो हे जाला तो कल्चरल इव्हेंट कहो आमकां प्रोजेक्शन करता सनबर्ना सारखे वेगळे वेगळे स्टेटींनी भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा करपाक खंय करपाक दितले थंयसर पूण आमचो जो लोक जे इतले ट्युरिजम सस्टेन जाला पळय कित्याक लागून जाला जे आमचो कल्चर जी आमच्यो विलेजी ह्यो तर नाशाड करपाक लागले इट इज गोइंग टू बी ट्युरिजम जो आहा पळय फुडें आनी सस्टेनेबल ट्युरिजम आसपाक शकत ना आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा आमचो फोकस जो आहा पळय तो स्पॅम ऑफ ट्युरिजम म्हणल्यार आमी डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी हो टायमाचो ट्युरिजम आमी पळयता आमी सोबीत जे गोंय आहा पळय पावसा दिसांनी जे पळोवपाचें गोंय ते विसरलेले आहा हें प्रोजेक्शन जावपाक जाय शंकर म्हाका तुका एक निमाणो प्रश्न आमी जेन्ना पत्रकार आहात
ते कितें करतात आमी एक फोटो मारतात बातमी करतात आमचें काम जालें अशें आमकां दिसता. तुजेंय काम तशेंच. तूं मालपें गेलो ती पळयलें येदी व्हडली दरड कोसळ्ळी रस्तो हें जालो बंद पडलो तुवें फुडें कितें तुजें पावलो तो. पळय हांव आतां जे म्हाजो जो एक्टिविजम करता न्हू हांव व्हिडियोज काडटा आनी ते मागीर व्हायरल करतना हांव ते डिपार्टमेंटा मेरेन पावा सारकें करता. हय कितें सो म्हटल्यार आतां फॉर एग्जांपल म्युन्सिपाल्टी आहा गार्बेज आतां इशू आहा जाल्यार तो गार्बेज इशू त्या म्युन्सिपाल्टीन पावपाक जाय हो प्रयत्न हांव करता आनी ते मेरेन ते पावयता हय जशें पावोंक जाय तशें. ना पूण आतां पळय मालप्या दरड तुवें केन्ना केलो व्हिडियो कितले दीस जाले 4 दीस जातले. 4 दीस जाले अजूनय दरड तशीच पडली हय हय 2 म्हयने जाले तशी तशी जाला. सो तूं कितें आतां फुडें कितें जावचें अशें तुका दिसता. तुका फुडें दिसता की आतां पळय कर्नाटका आमी कारवार फुडें अंकोला पळयलें आमी ते तेंच्यांनी काम थंय स्टार्ट केलें न्हू ते हायवे बंद दवरपाक शकना Exactly. न्हू. सो आयज ही हायवे बंद आसा आनी बॉटल नॅकांच्यान तेंच्यांनी चालू केला आतां हें तो एक ट्रेलर जर बंद पडलो न्हू जाल्यार फूल गोवा मुंबय महामार्ग बंद पडटा. सारकें सो म्हाजें हें आहा तें काम तेंच्यांनी आतांच चालू करपाक जाय तें ना हेंचे कडेन जर जायना जाल्यार BROक दिवपाचें बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन दिवपाचें कित्याक बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन जें काम केलां एक म्हयनो ते रस्त्याचेर हायवेचेर दरड पडून बंद उरता हें कितें. न्ही एक्चुली पळोवपाक गेल्यार न्ही नॅशनल हायवे ब्लॉक करप इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. आतां जेन्ना FIR रजिस्टर करपाक आमचे एक्टिविस्ट गेले केलं संजय आणि संजय बर्डेन एक्टिविस्टांनी ते FIR रजिस्टर करून FIR रजिस्टर करून घेयना पोलीस सुद्धा. हो म्हणल्यार तुम्ही इमॅजिन करा सगळी जी डिपार्टमेंट आहा पळय गव्हर्मेंटाच्या अंडरस्टँडिंगाचे प्रमाणे चलता आणि आयच्या परिस्थितीन तुम्ही पळयला की नॅशनल हायवे ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ट्रॅफिक वाडले ताच्या नंतर दुसरो रोड जो केला पळय तो इतलो पाड जाल्लो आहा पॉसिबलूच ना गाडी चलोवपाक Exactly. दोन गोष्टी आहा तुम्ही जेन्ना शंकर पोलजीक विचारले प्रश्न आहा की हो जो व्हिडिओ काडप एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दिस इज अ रोल ऑफ अ रिपोर्टर. करेक्ट जो रोल रिपोर्टरांनी करपाक जाय ते एज एक्टिविस्ट करता. एक्झॅक्टली. एक्टिविस्टाचो रोल जो हा पळय प्रोटेस्ट करप प्रोटेस्ट करून ताका ठाराक रावप थंयसर. Exactly. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमी एक अंडरस्टँड करपाक जाय आमचो जो रिपोर्टराचो एक्चुअली म्हाका खूब जाणांनी म्हणले तुम्ही युट्यूबर खंय युट्यूबर तुम्ही खरे पत्रकार खरे पत्रकार हांव कार्यावळीचे एंड करता आनी तेच म्हणटा की कितें जालां खुबश्यो गजाली पत्रकारांनी करपाक जाय आशिल्ल्यो जेन्ना तांचे कडेन हें जायना एक सस्टेन कॅम्पेन म्हणटा ताका एग्रेसीव कॅम्पेन जेन्ना पत्रकारा कडेन जायना तेन्ना एक्टिविस्ट उबे जाले. शंकर बोळजी आयलो रामा काणकोणकर आयलो अशे कितलेशेच आज गोंय सेव कोण करता. हांव सदां म्हणटा एका अर्दान सावथाक आहा अभिजीत प्रभुदेसाय ह्या अर्दान आहा क्लॉड आल्वारीस. सो हे लोकांनी गोंय फुडें व्हरपाचें काम केलां आनी दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात ज्या पद्दतीन पळय हांगा विकासाच्या नांवार जे पळय कितें खवदोळ आनी सामके दडको ज्यो हाडपाचो प्रयत्न जाला ताका लागून गोंय अक्षरशः सोंपलें. आज म्हाका सकाळीं एकल्यान मॅसेज धाडिल्लो म्हजो कालचो लेख वाचून आमी काल म्हणलो वायनाड गोंयांत जावपाचें आहा म्हणून की गोवा गेलें आहा म्हणून. सो लोकांकय म्हजो तोच प्रश्न पत्रकारांक आपले वरेन काम करतात एक्टिविस्ट आतां आनी इल्ले एग्रेसीव जाल्यात विधानसभेन बोवाळ चल्ला. तुमी केन्ना उबे जातले. लोक गोंय वाचोवपा खातीर केन्ना उबे जातले. लोक मतांनी आपले व्यक्त करतले काय कितें ह्यो सगळ्यो भावना आनी सरकाराच्या संदर्भान सरकाराचेर पळय जें चेपण हाडपाचें जें काम फक्त एक्टिविस्टाचें काम न्ही ते एक्टिविस्ट बरे तरेन करतात पण लोकांचें काम लोक मुखार केन्ना सरतले लोक केन्ना एग्रेसीव जातले लोक केन्ना आक्रमक जातले हो इतलोच प्रश्न हांव तुमचे कडेन सोंपयतां आनी इतली आमची कार्यावळ सोंपयता. शंकर तूं आनी रामा दोगी जाण आमचे कार्यावळीन आयले तुमचो हांव उपकार पडयतां. पळयत रावात गोमंतक TV.